माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी कालची जी आपली मॅसेज पुराय देशातल्या सगळ्या लोकांक दिल्या ती मॅसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर तशें पळोवंक वचत जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना तांणी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवराय सांगिल्लें आसा. एक म्हणजे पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा. दुसरें इज गोल्ड वीच इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. बरेच आसा तशें आमच्या देशांतलेच पयशे जे आहा सगळे भायर वता. त्या निमित्तान आमकां हेजेर थोडोसो जो प्रायम मिनिस्टरान सांगला की फॉलो करा म्हणून. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टराची मॅसेज फॉलो करप हें गरजेचें आसा. कारण जगातली सद्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार इन फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना. कारण आमी तें जर पळयलें आसत जाल्यार आमी सध्या वेट एंड वॉच जरी असलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर तेज्या लेवलाचेर जेन्ना उलयता आसत जाल्यार त्यांच्या तकलेत काही गजाली आयल्या आसतल्यो म्हणून तेंच्यांनी त्यो सांगले आसतल्यो रिगार्डींग द अवर रिलेशन्स विथ द अदर कंट्रीज आनी बाकीच्या संदर्भातल्या. ती माझी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगला ते सगळ्यो गजाली त्या सगळ्या जाणांनी फॉलो करच्यो.